Sir, the House unanimously resolves that the government takes steps to protect the right of traditional fishermen, especially from Vasco, whose traditional access to fishing rights and livelihood and homes are being threatened by increasing urbanization, port expansion, environmental degradation, loss of fishing rights, and various other restrictions imposed on them, so as to ensure their rightful place in Goa's development narrative. ठराव सभागृहाम करतात. माननीय मंत्री. माननीय मंत्री ने रिप्लाई दी. स्पीकर सर, सर आज जे रेजोल्यूशन आम्ही मूव केला ते आमचे वास्कोतले ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा तांचे रायट्स प्रोटेक्ट करपा खातीर एक हावजान रेजोल्यूशन घेवचें अशें आमी मागतात. गेले 3 वर्सां जेन्ना पासून हांव आमदार जाला तेन्ना पासून आमी पळयतात की वास्को भितर एक तर ट्रेडिशनल फिशरमॅन पयलीं तर कमी जायत वतात. आमी पयलीं पासून डिमांड करता की हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे खंय कोण भायर वता नाल्यार बिजनेसांतल्यान भायर वता तांकां खंय तरी परत एकदां बिजनेस करपा खातीर कित्याक खातीर आज सेकंड नाल्यार थर्ड लायन ऑफ हे जनरेशन आज तो बिजनेस करता आनी आयचे जनरेशन जेन्ना बिजनेस करता तांचे रायट्स जेन्ना म्हणजे एक्सेस तांचो ब्लॉक केलो वता नाजाल्यार खंयच्या कारणा खातीर तो ब्लॉक जाता जाल्यार म्हाका दिसता हाजेर आमी गंभीर दखल घेवपाक जाय. आनी जशें आमी सगळेच जाणां गोंय आनी नुस्तें हें इनसेपरेबल. वास्को म्हणटा तो आतां एकूच बीच आसा, खारीवाडा बीच म्हणटा तो, आनी त्या बिचार आज तुमी पळयशीत नाल्यार तुमी 20 वर्सां पयलींची हें करशात जाल्यार आज ते खूब अवस्था खूब वायट आसा. म्हणजे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतलें जालां की थंय बीच म्हणटा तो पिड्ड्यार जाला. आनी एका काळार 20 वर्सां पयलीं थंय गोंयभरच्यान लोक येताले न्हांवपा खातीर कित्याक ताका त्या हाका मेडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्लो. आज पळोवपाक गेले जाल्यार बीच तर तो पिड्ड्यार जालाच, पुणून दुसऱ्या सायडीन जे बिजनेस करतात आमचे बोटकार भाव आसूं, लॉन्चकार आसूं, रापणकार आसूं, तांचे खंय तरी रायट्स खंय तरी ब्लॉक केले वता आनी पोर्ट एक्सपान्शन जावं नाल्यार अर्बनायझेशनाच्या खाला म्हाका दिसता हें सगळें जाता. गेली 3 वर्सां आमी पळयतात की ती जेट्टी जी आसा खूब धाकटी आसा जेट्टी, आनी ती जेट्टी धाकटी आशिल्ल्या कारणान MPT आपआपलें एक्सपान्शन करीत आसा. म्हणजे आतां 9, 10, 11 पर्यंत पावल्या आनी थोड्या तेंपान अशें तांकां भंय आसा आनी आमकां सगळ्यांक भंय आसा की ते फुडले पार्ट घेतले म्हणून. आनी तशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता बोटकारांक आनी धंदो करपाचो जावपाना. लॉन्चकार जावं रापणकार जावं तांकां धंदो करप कठीण जातलो आनी तांकां खंय तरी दुसरे कडेन वचून धंदो करपाक पळयतले जे म्हाका दिसता दुसरे कडले बोटकार बी तांकां एलाव करपाना. स्पीकर सर, म्हाका 2-3 मुद्दम म्हणपाक जाय. आज आमची जी जेट्टी आसा वास्को भितर ती मिनिमम अरावंड 100 हाका लॉन्चांक नाल्यार हाका केटर करता, पूण डिमांड खूब आसा. आज जेन्ना ती जेट्टी ट्रॉलर येता आपलें नुस्तें घेवन कॅच घेवन येता जाल्यार एका फाटोफाट एक ते लायत वतात आनी तातूंत भितर डॅमेज जाता, फीश लॉस जाता आनी खंय तरी तांचो लॉस बिजनेस लॉस ते सस्टेन करूंक शकना म्हणटकूच ते धंदे एक तर बंद करतात नाजाल्यार उठून तरी फॉरेनाक वता. सो एका वटेन पळोवपाक गेले जाल्यार आमीच तांकां फोर्स करता खंय तरी तुमी फॉरेनाक वचात म्हणून, आमचे कडेन हांगा जायना म्हणून. आनी तशें जावपाक जायना स्पीकर सर. आज आमचो सरकार जेन्ना सगळे कडेन सबका विकास म्हणटा तेन्ना तांचोय भितर एक समावेश करून तांकांय तांच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो पुराय करपाक जाय. ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर आमकां भरपूर सपोर्ट करता. आमची जी जेट्टी आसा थंय पसून ऑनरेबल मिनिस्टरान खुबसो प्रयत्न करून ती जेट्टी रिपेर करप, पूण जेन्ना MPTन पयलीं आमकां सांगिल्लें की आपूण एक व्हडली जेट्टी बांदून दिता म्हणून ताजे अजून पर्यंत कांयच जायना. आज ती जेट्टी इतली परिस्थितीन आसा, ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिसता ह्याय टायमाक सपोज मातसो नेट लावनाशिल्लो जाल्यार ती जेट्टी कॉलेप्स जावपाची. सो त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर आनी ऑनरेबल CMाचे देव बरें करूं म्हणटा की इमिडिएट एक्शन घेतलें म्हणून. पूण ते इमिडिएट एक्शन वर्सान वर्स रिकरिंग अशें जावपाना. एक तांकां वेवस्थीत जेट्टी म्हणजे 200 मीटर नाल्यार 300 मीटरची जेट्टी बांदून दिली जाणे करून तांच्यो बोटी वेवस्थीत आयल्यो, वेवस्थीत लागले, तांकां जेट्टीचेर फॅसिलिटीज मेळ्यो, आयस कोल्ड स्टोरेज मेळ्ळी, बाकीच्यो फॅसिलिटीज मेळ्यो. त्यो मेळ्यो जाल्यार ट्रेडिशनल फिशरमॅन खंय तरी सस्टेन करूंक शकतले. तातूंत भितर दुसरो भंय आसा तो तांच्या घरांचो
फाटीं आमी पळयली की एक ऑर्डर आयली आनी तांची 50-60 घरां मोडून गेली. ताच्या मागीर व्हडलो बोवाळ जालो, व्हडले मिटिंग्स जाल्यो आनी सरकारान मिटिंग्स घेवन तांचे प्रॉब्लेम सुटावे करपाचो एक प्रयत्न केलो. तेन्ना म्हाका दिसता ऑनरेबल दिगंबर बाब CM आशिल्ले आनी त्या मिटिंगेन ठरलें की तांचें एकूय घर मोडपाना म्हणून. पूण तें जातकूच पसून आनी 6 घरां मोडलीं. आज MPT सर एक्सपान्शन करता, आज व्हडलो क्रूज टर्मिनल येता, बरें आसा, बरी गोश्ट आसा. सेंटर आमचो इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल मुरगांव तालुका भितर येता, मुरगांवान येता. ताचें बेनिफीट आमकां सगळ्यांक मेळटलें. पोर्ट एक्सपांड करता, आज डोम स्ट्रक्चर्स येता, सगळें बरें चल्लां. पूण ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आमचे गोंयकार भाव आसा तांकां सपोज त्रास जावपाक लागलो आनी तांचो धंदो बंद जालो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या होल सिस्टमीचो फेल्युअर आमकां दिसतलो. आनी त्या खातीर आमी एक 2-3 गोश्टी मागता. हो जो खारीवाडा बीच आसा एक युनीक बीच आसा. म्हणजे गोंय भरच्यो न्ही जाल्यार भारत भरच्यो सगळ्यो लॉन्चीस ज्यो आसा जेन्ना तुफानी वारे बी जाता त्यो सगळ्यो ह्या खाडीन येवन रावतात आनी तांकां सेफ हें दिसता. तेन्ना एक तर जेट्टी जावप ही खूब गरजेची. सरकारान एश्युरन्स दिवचें पडटलें की आज ती जेट्टी केन्ना जातली काय म्हणून. आमी म्हाका दिसता ऑनरेबल CMनूय बी सेंटराक पत्र बरयलां. फाटीं रुपालाजी जे युनियन मिनिस्टर आशिल्ले ते येवन सांगून गेल्ले की ती जेट्टी आमी जाता तितले बेगीन करतले म्हणून. पूण जो पर्यंत ती जायना तो पर्यंत आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक कांयच बेनिफीट दिवंक शकचे ना. आनी आमी जे सदांच म्हणटा आमी गोंयकारपण राखपा जाय नाल्यार गोंयकारांक लागपा जाय. म्हाका दिसता हो बंच जो आसा तो खंय तरी तांकां आमी सपोर्ट केलो जाल्यार म्हाका दिसता तेय बी खंय तरी थर्ड जनरेशन जे आसा ते धंदो सोडून वचता आसतना ह्या धंद्यान भितर रावन म्हणजे आपलो वेवस्थीत धंदो करतलो आनी आमकां पसून नुस्तें वेवस्थीत बरें मेळटलें. आज सर हांव SGPDAचो चेअरमॅन आसा आनी थंय आमी पळयतात की गोंया भितर आमचो गोंयकारांचो नुस्त्याचो जो हें आसा वांटो तो खूब कमी आसा आनी नुस्तें सगळें मोस्टली सगळें भायल्यान येता. हाजें एक कारण हें आसा की आमीच खंय तरी तांची सपोज काळजी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी तांकां सभाघराचें कामकाज 5 मिनट वाडयता. सो आमीच सपोज तांकां मातसो सपोर्ट केलो. म्हाका दिसता ऑनरेबल CMन युनियन मिनिस्टराक पत्रूय बरयल्लें आसा की ती जेट्टी जाता इतली बेगीन जावची म्हणून. म्हाका दिसता MPTचेर आमी दबाव घालपाची गरज आसा की तुमी सपोज खंय तरी तुमचें एक्सपान्शन करतले जाल्यार हे सगळ्यो गोश्टी म्हणजे एक तर आमकां जेट्टी पूर्ण वेळार मोठी व्हडली जेट्टी कॉन्क्रीट जेट्टी बरी जाय जाणे करून सगळे फिशरमॅनांक वेवस्थीत आपल्यो लॉन्ची लावन ते तांचे कॅच जे येता नुस्त्याचो जो लॉट येता तो वेवस्थीत तांकां अनलोड करून तांकांय 4 पयशे जोडपाक मेळटले. दुसरी गजाल म्हणल्यार जी घरां आसा थंय ट्रेडिशनल नुस्तेकारांचीच ना पूण थंय जेन्ना पयलीं पसून हो धंदो म्हणजे MPA येवच्या पयलीं पसून फिशींग बिजनेस चालू आशिल्लो. आज ते डिंगीकार आसा, रापणकार आसा, सगळे लोक आसा तांची थंय खूब घरां आसा आनी तांकां एकदां भंय दिसता फाल्यां MPT येवन कितें आमची सगळीं घरां मोडत काय म्हणून आनी त्या भयानूच ते अर्द म्हणजे टेन्शनान जाता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता एक एश्युरन्स म्हणजे स्ट्रॉंग हावजान सांगचें पडटलें की तांची एकूय घर आमी मोडपाक ना नाल्यार तांकां खंय तरी प्रोटेक्ट करतले. हे एश्युरन्स सरकारान आमकां दिवपाक जाय नाल्यार एक रिजॉल्व तरी करपाक जाय. जेट्टी एक परमनंट जेट्टी जावप ही काळाची गरज आसा ताचे बद्दल दुबाव ना. हांव परत एकदां रिपीट करता आयची जी जेट्टी आसा खूब बॅड पोजिशनान आसा आनी थंय केन्नाय कितेंय जावंक शकता. आय रिपीट म्हणजे इतली वायट पोजिशनान ती जेट्टी आसा तेन्ना जाता तितलो MPTचेर दबाव घालून ह्यो 2-3 गोश्टी तांणी करच्यो आनी खंयच्याच सायडीन त्या थंय रावता त्या लोकांक एकदां MPTचेच लोक म्हणटा आमी तुमकां काडटले आनी खंय तरी रिअलोकेट करतले. नुस्तेकाराक सपोज फुडें आपल्या दर्या मुखार रावपाक मेळना आनी खंय रावपाक मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता ताच्याकून आनी व्हडलें दुर्दैव ना. सो थंयच तांकां कितें तरी वेवस्थीत तांचें हें करून म्हाका दिसता आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक साल्वार करपाक जाय इतलें म्हजें म्हणणें आसा. सभागृहाचें कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगीत करता.